प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया. बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आजच्या दिसा देवाच्या उतार आमकां फावूस जाला. मार्क एवांजेल 2 अध्याय 13 ते 17 वाक्या. मार्क चॅप्टर 2 वर्स 13 to 17. देवाचे उतार अशें सांगता. जेजू परत्यान सरोवराच्या वेळेर गेलो. तो व्हड लोकांच्या जम्यान ताका वेडो घालो आनी तांकां ताणें शिकोवन दिली. वाट धरून तो फुडें वता आसतना अल्फेवाच्या पुताक लेवीक सुक्या काट्यार बसून आसलेलो ताणें देखलो. ये म्हज्या फाटल्यान म्हळें जेजून ताका. लेवी उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो. उपरांत ताच्या घरा जेजू जेवणार आसतना सबार सुकाकार आनी दुसरे पातकी जेजू आनी ताच्या शिश्यां सांगता पंक्तीर बसले. कित्याक असले सबार जाण जेजूचो पाटलाव करताले. फरिसेवांच्या पंगडान मेळिल्ल्या शास्त्रा मदल्या थोड्यांनी जेजू सुंकागारा आनी पातक्या सांगता जेवता तें पळोवन ताच्या शिश्यां लागीं म्हळें, तुमचो मेस्त्री सुंकागार आनी पातक्या सांगता खाता आनी जेवता कित्याक? हें आयकून जेजून तांकां जाप दिली, भले की असलेल्यांक वयसाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. हे देवाचें उतर आज लेवी एक देवाच्या आपोवणें मेळटा. त्या टायमार त्या वेळार सुंकागार म्हळ्यार ते लास्ट दर्जेचे ते म्हळ्यार लोकांक लुटताले, जबरदस्ती सूंक वसूल करताले आनी पयशे करताले. तितल्यांत तांकां पयशांची ग्रीड, पयशांची आशा आनी दुबल्या दगठ्यांक म्हणून ना, तांकां ते लुटताले ते. आनी तसल्या एका लेवीक जेजू आपोवणें दिता. एक वर्तें पळय, आज तुमी पळयता जाल्यार जायते लायक मिसांव करचे आमी पळयता. जायते लायक थोडे पवित्र सभेंत आसात, थोडे पवित्र सभेंतल्यान भायर गेल्यात. ओके, पवित्र सभेंत आसूंक न्हू, तांणी सुवार्ता परगट करच्याक थोड्यांक अवकाश मेळना आनी तांकां एक चूर आयकूंक मेळ्ळ्यार कितें ते समजून खाण घेनात, मागीर वेतात भायर. ती दुसरी संगत. पूण पवित्र सभेंत आसूनी जायते वावर करतले लायक आसात. तांची जिवीत तुमी पळया, हर एकले ते तांची खोटेपणाची जिवीत जियेत आसतना देवान तांकां आपोवणें दिल्लें. म्हाका जाल्यार आपोवणें दिल्लें, हांव एक खोटेपणाची जिवीत जियेतना देवान म्हाका आपोवणें दिल्लें. हांव भाग्यवंत आसतना म्हाका आपोवणें दिवना. हांव खोटेपणांत आसतना, वायट आसतना, फातकांत आसतना, मेळेपणांत आसतना देवान आपोवणें दिल्लें. हे म्हजी सेवकर आनी कशें लेवी पळय सगळे सांडून थक्षण येता. ते एक एनोयंटींग दुसऱ्या मोगाच्या भावानी भयणी देवाचे कॉल येवचे, जेजून आपोवणें दिवचे. ते सट्टकन तुजें कितें आसा, तुजी ग्रेस्त गाय जावं दी, कितें आशा आशकांक्षा सगळी मोरून उडयता. ती म्हज्या जिवितांत पयस केली आनी तें आपोवणें स्विकार केलें. तशेंच लेवीनी आज ताचें आपोवणें स्विकार केलें. आज आमी परतून आमी आयकता अपोस्तलांक देवान विसरून काडचें, जेजूची सुवार्थ्याक मुंदरसून व्हरूंक. कितले जाणांक कोणी ते भाग्यवंत न्ही, कोणी ते एक बरे मनीस न्ही, कोणी ते नितीवंत न्ही, पूण तसल्यांक ते देवान आपोवणें दिलें. जर जेजू त्या लेवीच्या घरा वचून पातक्या सांगता जेवता जाल्यार त्या दीस ते सगळे पातकी ते परिवर्तन जावन जेजूच्या मेळान मेळ्ळे. कोणीच एकलो ताचें जिवीत परिवर्तन जायनातना आसलो न्ही. जर जेजू भाग्यवंत थंय आसले जाल्यार कितें फायदो जातो? ते ऑलरेडी भाग्यवंत जाल्यात न्ही, भाग्यवंतपणांत आसात न्ही, तांकां परिवर्तन करूंक जाता ना. देखून आमचें जिवीत आमी पातक्या सांगता बसतना या खोटेपणां बसतना हांव तो तशें करता, हो अशें करता, तो सोरो पियेता, तो हें करता ना, तें कांय सांगूंक नजो. आमी तांचे सांगता बसून तांचे सांगता आमी देवाचें उतर वांटून घेतल्यार एक दीस नाल्यार एक दीस तो मनीस परिवर्तन जाल्लो तुज्या दोळ्या मुखार तुका दिसून येता. कोणी तो जावं दी. देखून आमी घालें करचें, आमी इल्लेशें देवाचें उतर गोत्त आसल्यार कॅरिझमॅटीक रिन्युअलांत तो तशें करता, वो अशें करता. अयो, तुका आपोवणें दितना तूं खंयच्या परिस्थितीर आसुल्लोय. थोड्यांनी आवय बापायन मागचें म्हज्या भुरग्यांनी परिवर्तन जायचें. हांवें सांगचें तांकां जायतीं मागतात खंय. हांवें सांगचें त्या भुरग्यां बरी तुमी आसतना तुमी खंयच्या परिस्थितींत आसल्यात, तुमी काल्यान त्या देवाचें उतार गोत्तालें की तुमकां ना. तर भुरग्यांक सोडा न्ही तांचे इतल्या जिवीत, तांच्या हर एकल्याच्या जिवितांत मागा. देवाचो वेळ येता आसतना तांकां आपोवणें मेळटलें.
खंडीत जावन मगच भाव आनी भयणी देवान आपोवणें दिवचें म्हळ्यार तें विशेश ते कोणी नेगार करूंक जायना कोणी ते सांडूंक जायना तें रिसीव करीत ताच्या जिवितान कित्याक म्हळ्यार तें देवाचें आपोवणें सगळें संवसारी आशा आकांक्षा ताणें सांडून सगळ्यो कुडीच्यो ओडण्यो ताणें सांडून जेजूस ताणें पटलाव करूंक आसा खंडीत तें जाता कित्याक देवाचें आपोवणें तशें जावन आसा लेवीचें कशें परिवर्तन जालें तशें सांगता कोण पुरा सुंकाकार बसून जेवताले पातकेक बसून जेवताले त्या दीस त्या जेवणान सगळें परिवर्तन जालें आसतलें थंय जेवण तांणी जिनियन तांणी जेवण आसचें ना समय सांगता जेवल्लें तें आमी एंत जेवण हर एक दीस आमी जेवता त्या मेसाच्या बलिदानांत जेजूची कूड सेवता आमी हर एक दिसा हें जेवण कशें जेजू लेवी सांगता आनी त्या पातकान सांगता त्या सुंकाकारांक सांगता जेवतालो की आजय आमच्या इगर्जेंत तसलेच मनशां सांगता तोय जेवण जेवता आमचे आमकांय तो जेवण दिता पूण परिवर्तन जावचें कितलें तें आमी नेनाव देखून आमी काली वचून मेसाच्या बलिदानाक वचून त्या जेजूक स्विकार केल्यार पावना आमचें जिवीत बदलिल्लें देवान पळोवंक आसा आनी देव तें आशेता देखून आमच्या जिवितांत कितें पुराव कटेपण आसा आमचें तें आसलेलें कितें जावन आसा जेजू मेसाच्या बलिदानाक राजसंधानाक आपयता आमची राजसंधान जावं आमच्या कुटुंबांत राग दवरून भावा मदें भयणी मदें राग दवरून कुटुंबांत आनीकाले वायट करून जर आमी मेसाच्या बलिदान भेटयता आनी तो कुमगार सेवता जाल्यार आमी कित्या वायटाक पाट करिना बगार वायटाक आमी एक वाड दिता आमच्या जिवितांत समजून कान घेवचें मगच्या भावानी बाय ना फावो आसून कोणें जेजूची कूड स्विकार करूंक जायना कित्याक ना फावो आसून जेजूची कूड स्विकार केल्यार सर्व थोडे मरण पावल्यात थोडे अस्कस जाल्यात आनी थोडे पिडेस्त जाल्यात म्हणटा पवित्र पुस्तक देखून आमी चिंतून पळयचें जर हांव मिसाक येता जाल्यार जर हांव जेजूची कूड सेवता जाल्यार म्हज्या भावा भयणी कडेन कोणाडे कडेन आमी रागार आसूं नजो म्हज्या कुटुंबा कडेन म्हज्या आवय बापाय कडेन म्हज्या भावा भयणी कडेन म्हज्या बायले कडेन म्हज्या घोवा कडेन म्हज्या भुरग्यां कडेन कोणें आमी रागार आसूं नजो रागार आसून कुमगार कान घेवंक जायना सेवूंक जायना तें जेजूचें आपोवणें न्ही जेन्ना जेजूक आमी सोदता आमचें जिवीत परिवर्तन जायचें जशें लेवीचें जिवीत परिवर्तन जालें लेवी तक्षणांत उठलो आनी जेजूचो पाटलाव केलो आनी ताच्या की व्हड तें जेकेवाचें आपोवणें पळया कितें पुरो ताणें जोडलें तें सगळें दुर्बळ्यांक वांटून दिलें कोणाक पुरो ताणें लुटिल्लें तांकां 4 वांट्यांनी पाटी दिलें ताचे कडेन उरलें घालें ताचे कडेन उरलो तसो सोमी मात्र जेजूचो ताणें पाटलाव केलो देखून आमी जेजूचे पाटलावदार जायचे ह्या संवसाराचे पाटलाव जावचे न्हय पाटलावदार जावचे न्हय आस्तवदिकाचे पाटलावदार जावचे न्हय दुडवाच्या पाटलावदार जावचे न्हय आमी जेजूचे पाटलावदार जायचे जेजूचे पाटलावदार जाल्यार खंडीत जावन देवाची काकूळ देवाची कृपा देवाचो सांगत आनी देवाचो अनुभव आमकां मेळटा तो संतोश आमकां मेळटा एंत आज देवाचें उतर आमी आयकल्लें आमच्या जिवितान जारी जावं दी आज सोम्या तूं म्हाका आपोवणें दी कशें लेवीक तुवें आपयल्लें गे म्हाकाय तूं आपोवणें दी हांवें तुजे संगता जिवंक आशेतां हांवें तुजे संगता रावोंक आशेतां हांवें तुजी सेवा करूंक आशेतां तें सगळें म्हाका दाखोवन दी तुजी योजना जेजू म्हज्या जिवितान जारी कर म्हणून आज आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचीं बातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन नमान मरिय कृपेन बरलेले सुमी तुजे सांगता स्त्रियम तेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगशें जेजू भगिवंती मरिय देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूंक बरो दीस मागता.